भाई राजकीय नेतृत्व तुम्ही एक बरे विषय काढलो होतो की प्रल्हाद जोशींचे जर लोकसभेतली भाषणां जर आयकली आणि म्हाका हांवें पळयल्या ती भाशणां आणि खूप अभ्यासपूर्ण भाशणां पोटतिडकीन केल्ली भाशणां आणि एक एकदां अशें आसता की केस कमकुवत आसता पण अदोगाद बरो मेळ्ळो जाल्यार ती केस आपली वटेच्यान घुंवडोवपा जाता. सो प्रल्हाद जोशीची बी खूब फावटी भाशणां आयकतना म्हाका तो फील येता की अत्यंत बाबत केस पण अदोगाद बरो मेळ्ळा आणि आमची अत्यंत बरी केस आणि तुम्ही म्हणटा तशें लास्ट आमच्या खंयच्या खासदारान लोकसभे भितर म्हादयचेर 4 वाक्य उलयली हो संशोधनाचो विशय आहा ते घडये आमकां युट्यूब सुद्दां सोदून दिवपाक शकचो ना अशी परिस्थिती आहा. राजकीय नेतृत्वाने तुमकां निराश केला सक्सेसिव्ह राजकीय नेतृत्वाने केन्ना कारण जेन्ना आमी 30 वर्सांचो कार्यकाळ पळयता तेन्ना हा खंयचो एक पक्ष किंवा एक लिडर हाजेर उलयना सक्सेसिव्ह राजकीय पक्षांनी सरकारांनी निराश केला काय कितें. निराश म्हणजे कशें आसा तेंच्यो कोलांट्यो उडयो ज्यो आसा त्यो जर पळयल्यो जाल्यार दिसता की कांय म्हणजे एका वेळार तर हांव जेन्ना हो विशय मांडटालो जाल्यार एक मुख्यमंत्री म्हणटालो की आमच्या गांवांत एक अर्दो शिकलेलो मनीस आसा तो आतां हो सगळे ते स्वप्नरंजन करता म्हणूंक लागलो अशा पद्दतीन. मागीर म्हणजे त्या वेळार तो मुख्यमंत्री नासलो मागीर तो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें सगळे जे म्हायती दिल्लेली फोटो दिल्ले तेच मागीर घेवन तो गेलो म्हणजे अशा प्रकारचे चित्र जे आसा हे एकच अशें न्हू हे सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंटा भितर जे नेते जातात किंवा जे पुढारी जातात ह्या पुढाऱ्या भितर अज्ञान आसा आणि जी पोटतिडक कर्नाटकांतल्या लोकां भितर आसा तेंचो विरोधी पक्ष नेतो पळयात तेंचो सत्ताधारी मुख्यमंत्री पळयात सगळे ह्या विशयाचेर एक संघ आसता आणि तेंचे क्लियर कट सगळ्या बाबतीत निष्कर्ष आसता निरीक्षण आसता आणि ते त्या जाग्यार येवन आता एम.बी. पाटीलाचो जर तुम्ही फक्त अभ्यास करशात एका WRD मिनिस्टराचो कर्नाटकाच्या कितले म्हणून त्यांनी कशा पद्धतीन म्हणून त्यांनी दबाव तंत्र आसूं किंवा माझ्या सारख्या मनशाक मेळोवन माझी बाजू आयकून घेतली आणि तेचेर कांयच भाष्य करूंक ना. म्हाका बिजापुराक तेंच्यांनी आपयलो बिजापुराक हांवें सांगलें डॉक्टर राजेंद्र सिंगाक हांव बिजापूर येता तुमकां खबर आसा की हे सगळे ड्राय रिजन आनी सगळे कर्नाटकांतले लोक ना तुम आओ मैं देखूंगा आनी थंय हांव उलयलो म्हाजे शांतपणान त्या लोकांनी आयकून घेतले तांकांय कळ्ळें की हो विशय आसा हो पर्यावरणाचो हो विशय आसा जंगलाचो आयकून घेतलो पूण तेंच्यांनी आपली जी कांय फुडली वाटचाल जी आसा आपलो मार्ग जो आसा तो मार्ग तेंच्यांनी एकूच ठरयलेलो आसा की खंयच्याय पद्दतीन आमी हें उदक जें आसा तें वळोवन व्हरताले अशा पद्दतीन.